मार्कू पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोन्नाचो इतिहास। 2 दिसांनी पास्काची आनी फूग नासलोल्या मुड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल याज्ञीक आनी दोर शास्त्री जेजू कसो मुसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो तें पळयताले। तरूय ते म्हणत, हे परबेच्या दिसाक नाका, लोकांची उचांबोळाय बी जावंक करी। जेजू बेतानियेंत सिमांव कडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें आसल जोता मानशेचें परमळीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन पडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार ओतलें। थंय आसलोले थोडे जाण आपणा भितर तिडले। तांणी म्हणलें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो? तर असलें तेल 300 वयर दिनारांक विकून गरिबांक दुडू दिवंक जाता। आनी तिका ते रागान बेश्टायताले। पूण जेजून म्हळें, तिका सोडात, तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजी सोरी बऱ्यांतली बरी कोरणी केली। गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाल आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता, पूण हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसचो ना। तिचे कडेन घडटालें तें तिणें केलें। आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकिबिनेक मागली। खरेंच तुमकां सांगता, आख्या संवसाराक हें शुभवर्तमान गाजोवंक कितल्याय सुवातार जें हिणें केलां तें तिच्या उगडासाक परगोड जातलें। तेन्ना 12तलो एकलो जुडास इस्कारियोट मुखेल याज्ञीकाच्या हातान जेजूक धरून दिवंक तांचेशी गेलो। हें आयकून ते खुशी जाले आनी ताका दुडूच दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सूय तो सोदतालो। फूग नासलोल्या मुड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना सिसांनी ताका म्हळें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो पोळसो खांदार मारून बेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो। ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो बोसरो खंय आसा? अशें गुरुजेन विचारलां आनी तो तुमकां एक बोड बरो मांडलेलो बोसरो दाखयतलो। तुवें आमकां तयार करात। शीस भायर सरून शारान वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी ताणें पास्क तयार केलें। सांज जातूच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता आसतना ताणें म्हळें, म्हजे बरोबर जेवता तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो गात घेतलो। ते भोव कोंती बरी जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागलो, हांव गायतो? आनी ताणें तांकां सांगलें, 12तलो एकलो म्हजे बरोबर ताटान उंडो बुडयता तो। मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे बेता करो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें खोटा। जल्मूंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें। आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिन वासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात ही म्हजी कूड। आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिन वासून तें तांकां दिलें आनी सोगले तांतलें पियेले आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस मनशा पासो तें वारोवतलें। आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें काकांच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना। गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले। तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सगल्यांचो बाबाट दोंडवतलो तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवल्यांक मारतलो आनी हिंडाच्या मेंढराची दुस्पोट जातली, पूण हांव पुनर्जीवन जातोच
तुमच्या आदीन गलिल्यांत वेतलो. पेद्रून ताका म्हळें, हेरां सगल्यांचो बावाड दोंडोल्यार पुर्यान म्हजो दोंडोलचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज आयचेच राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो अदिकूच भासूंक लागलो, तुजे बराबर म्हाका मोरचें लेगून पडलें जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. हेरा सगल्यांनी तशेंच म्हळें. तेन्ना ते गेत्सेमानीच्या म्हणलोल्या मोळ्यान पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांवें मागणें करीसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रू जेकोबाक आनी जुवांक आपणा बरोबर व्हरून तो तरतरूंक आनी खोंतीबोरीत जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, सोंतापान बरोवन म्हजो जीव मोरनाचे तोंडीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनीर सोरपटून तो आपणा वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचूं दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हळें, बापा, तुज्यान सगलें जाता. हें पात्र म्हज्या वेलें पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून ये जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हळें, शिमाव, तूं न्हिदलाय? एक घडी बोर तुज्यान जागो रावंक जालें ना मू? तुमी ताळणेन पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओतमो राज्य आसा खरो, पूण कूड ओसोप. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे झेमून जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नको जाले. आनी ताणें तिसरे फावटी येवन तांकां म्हळें, या फुडें न्हिदात आनी विसो घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान घालतले. उठात, आमी या. म्हजो गात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें उलयतात आसतनाच जुडास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे सांगाती तोरवारी आनी तोणके घेवन मुखेल याजनिकांनी धाडलोलो लोकांचो एक जमो. ताचो घात घेतल्यान तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो. ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू सोरशीं आयलो आनी ताणें म्हळें, गुरुजी. आनी ताचो उमो घेतलो. आनी ताणें ताच्या आंगार हात घालून ताका गोट धरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलोल्या एकल्यान तोरवार काडून पुरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कांदूच कातुरलो. जेजून ताका म्हळें, तोरवारी आनी तोणके घेवन हांव कोण पूर्ण जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसपटो देव मंदिरान शिकवण दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण पवित्र पुस्तक कोणें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पडून गेले. कोण एकलो तोरनो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओल पांघरून ताचे फाटल्यान वेतालो. ताणें ताका धरलो, पूण तांच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगडोच पडून गेलो. आनी जेजू पुरोम याज्ञिकाची हाडलो आनी सगळे मुखेल याज्ञीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकटवले. पेद्रू पयस तांच्या फाटल्यान चलून पुरोम याज्ञिकाच्या राज आंगणान भितर पुर्यान गेलो आनी कामदारां बरोबर दोगट्याक बसून ऊब घेतालो. पुरोम याज्ञीक आनी आख्खी महाधर्म सभा जेजूक मर्दाचें फर्मोण दिवचे खातीर ताचेर आड कसली एक गोवाय मेळत काय म्हूण पळयताले, पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी सवार जाण ताचेर आड लोतीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो आनी थोडे जाण उठून ताचेर
अशें बोगलांत घालूंक लागले. ह्या हातांनी बांदलोलें देव मंदीर हांव मोडीन आनी हातांनी बांदूंक नासलोलें दुसरें 1-3 दिसां भितर बांदीन अशें ताणें सांगलोलें आमी आयकलां. पूण तांची गोवाय एकामेकाक जमून आसली आनी पुरूम याज्ञिकान मदेकोत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, हे तुजेर आड गोवाय दितात, ताका तूं कांयच जबाब दिनाय? तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान पुरूम याज्ञिकान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं क्रिस्त भाग्यवंताचो पूत? जेजून ताका सांगलें, होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गींच्या कुपा वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां भिजून पुरूम याज्ञिकान म्हळें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देव निंदा आयकल्या, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तो मरण फावो आसलोलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचेर तिपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धांपून आनी ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचेर तापटां मारताले. पेद्रूस चोकला रात आंगणांत आसतना पुरूम याज्ञिकाची कोण एकली चाकून आयली आनी दोगट्याक बसलोल्या पेद्रूक देकोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हळें, तुमी नाजरेतकार जेजू बरोबर आसतालोय? पूण ताणें नाकारून म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो, हांव तें समजोयना. आनी तुयचो कोड सोरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकून तुय भोंवतणी आसलोल्यांक म्हणूंक लागली. हो त्या मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें आनी मातशे वखदान तुय आसलोल्यांनी नव्यान पेद्रूक म्हळें, दुबावा विणें तुमी तांचे भितरलो एकलो. तुमी गालिल्यांचो मुरे? पूण तो आपणाचेर शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो, तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखोच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे फावट साथ घालो. कोंब्यान 2 फावटी साथ घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकातलोय. जेजून सांगलोल्या ह्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे माग धर्म सोबे बरोबर ताराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवाचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूं सांगताय. मुखेल याज्ञीक जिनोस्वार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितल्या गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पोरबे सोमयार खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकोणीत दवरलेलो बारबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायनेन खूण केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? ताणें नव्यान हुयेल मारली. ताका कुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां?
पूण ती ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागली. ताका कुर्सार मार. म्हणटूच लोकांक कुशीक करूंक सोदतालो देखून पिलातान ताणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरमोन दिवन कुर्सार खिळावन तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्याय शाळेच्या राजआंगणान व्हेलो आनी आख्खी पलतण जमयली. ताका एक जांबळे आंगवस्त्र घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले. नोमान तुका, ए जुदेवांच्या राया. आनी पेटकाती घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचेर तिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची खेपाडां केल्या उपरांत जांबळे आंगवस्त्र काडून नव्यान ताका ताचे काशाची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार खिळावन ते घेवन गेले. कोणेकलो वाटसूर सिरियेचो सिमांव आलेक्सेंद्र आनी रुफूस हांचो बापूय केड्या गांवांतलो येतालो. ताका ताणें जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणजे कोर्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. चोऱ्यान गुंड रोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणें सोडती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटली. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवांचो राजा, आनी ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मोदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें हें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी ते 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या कुर्सा वेलो देव आनी तुका सुटका दी रे. तेच पोरी शास्त्रां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. आनी हेरांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा पळय. आमी पळयोवन सोतमांचे खातीर ताका आतां कुर्सा वेलो देवून दी. तांचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केस्टायो करताले. दनपार जातूच 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या फाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान ताळ्यान म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून तुवें उबी आसलोल्या थोड्यांनी म्हळें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यान पालंबे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो. म्हणून रावात, एलिजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आरडून प्राण सोडलो. आंगात दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. देव मंदिराचो पड्डो वयर तान सकल दोशी पिजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलोल्या शोधपतीन पळोवन म्हळें, बरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिलेयांत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा करताल्यो. त्या भायर ताचे सांगाती जेरुजाल्याक चडून आयलेल्यो तांतल्यो सोबार दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेचो जुजे आयलो. तो न्यायसभेचो एक श्रेश्ठ बुदवंत आसलो आनी देवाच्या राज्याची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून
धीर धरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगीन मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी सोदपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. सोदपोती कोडची सारकी खबर घेतूच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक ओल विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवून ओलीन रेवडायलो आनी फातरान कांतयलोल्या एका फोंडान ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवळावन फोंडाच्या दाराक लायली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरतात तें पळोवन आसल्यो.